कोंकणीच्या अस्मितायेच्यो गजाली करपी खूब आसात, मात सत्तेंत येतकीच तांकां ताचो विसर पडटा अशें विधान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें। 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचे दिवचले मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी दबाज्यान उक्तावण जालें। उक्तावणा उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। फाटल्या सप्तकांत केरी दर्यादेगेर पॅराग्लायडिंग दुर्घटनेत दोगांक मरण आयिल्लें। गोमंतक टीव्हीन घडणूक सुवातेर वचून स्पेशल रिपोर्ट केल्या उपरांत पर्यटन खात्यान पॅराग्लायडिंगाचेर बंदी घालपी आदेश जारी केलो। सगळ्या पॅराग्लायडिंग ऑपरेटरांनी परवाने तशेंच दस्तावेज खात्याक सादर करपाची गरज आसा। ह्या आदेशाक पाळो दिवंक ना जाल्यार 50,000 रुपया दंड भरचो पडटलो अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी सांगलें। पॅराग्लायडिंगेचेर सरसकट बंदी घालप अयोग्य। सुरक्षेचे दृश्टीन उपाय येवजण करून पॅराग्लायडिंग चालू दवरची अशी मागणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। पॅराग्लायडिंगेचेर पर्यटन खात्यान घातिल्ले बंदीचे फाटभुंयेर मायकल उलयतालो। कला अकादमीच्या लायट साऊंड आणि वास्तुरचनेंत आशिल्ल्यो चुको सुदारपाक जाय। ह्या संदर्भात कला अकादमीचे काम केल्ल्या कंत्राटदारा कडेन उलोवन खंयची कामां करपाक जाय हें आमी तांच्या कानार घालतले अशें समितीचो मुखेली विजय केंकरेन सांगलें। तशेंच कला अकादमीच्या नूतनीकरणा विशीं तज्ञ समितीन तयार केल्लो सरकाराक अहवाल दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर उलोवपाक खंय तो आपलो विशय न्हय म्हणीत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर उलोवपाक टाळ्ळे। गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदल विशयाचेर पातळिल्ल्या वावड्यांचेर जेन्ना पत्रकारांनी मायकलाक प्रश्न विचारलो तेन्ना तांणी जाप दिली। मायकल लोबो हे आदले मंत्री आसून तांणी ह्या सगळ्या विशयासावन आपल्याक पयस दवरलें।
मुरगांव नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या फ्लायओव्हराच्या रस्त्याचेर एमपीटीन गेट घालपाचें काम सुरू केल्ल्यान मुरगांव नगरपालिकेन तिडक उक्तायली. उपरांत एमपीटीन सुरक्षेच्या नजरेन गेट घातल्या. सरकारा कडेन उलोवन सुरक्षे विशीं चर्चा करून फ्लायओव्हर लोकांक उक्तो करपाचेर विचार करूं येता अशें एमपीटीचे चेअरमॅन विनोदी कुमार हांणी सांगलें. मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केट प्रकल्प हो गोंयकारां खातीर न्हय जाल्यार भायल्या लोकांक खातीर केला असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन केला. 2018 ह्या प्रकल्पाक सुरवात केली पूण अजून मेरेन पुराय जाल्लो ना. तर नुस्त्याची चाचणी करपाची लॅब ना, कोल्ड स्टोरेज ना, कोयर वेवस्थापनाची योग्य वेवस्था ना जाल्यार सरकाराक ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण करपाची कसली घाई म्हूण विजयाचो प्रश्न. राज्यात वचत थंय कोयराची समस्या. नावेली बाणावले बायपास रस्त्या कुशीक लेगीत आतां साचल्यात कोयराच्यो राशी. संबंदीत प्राधिकरणान दखल घेवन समस्या सुटावी करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. नव्यानूच उक्तावण केल्ली कुटबॉन्ड जेटी आतां डंपिंग यार्ड जावन रावल्या. सरकारी मालमत्तेचो गैरवापर करचो न्हय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान जेटीच्या उक्तावणा वेळार सांगिल्लें. पूण जेटीची सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार मुख्यमंत्र्याचें उलोवप कोणेच काना मनार घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. सव्वीस मुंबय हल्ल्याचो आतंकवादी तौबूर राणा हाका भारतांत हाडपाचो मार्ग आतां मेकळो जाला. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान भारत अमेरिका प्रतिनिधीत्वपण कबलाती खाला राणाच्या प्रत्यार्पणाक मान्यताय दिल्या. तौबूर राणा सध्या लॉस एंजल्स बंदखणींत आसात. मुंबयच्या आतंकवादी हल्ल्यांतलो मुखेल आरोपी आनी लष्कर ए तोयबाचो आतंकवादी डेव्हिड हेडली कडेन संबंद आशिल्ल्याचो आरोप राणाचेर आसा. 26 नोव्हेंबर 2008 दिसा लष्कर ए तोयबाच्या 10 आतंकवाद्यांनी मुंबयचेर हल्लो केल्लो. लिओपोल्ड कॅफे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल हॉटेल पॅलेस, ओबरॉय टायड कामा हॉस्पिटल, नरिमन हाऊस, मेट्रो सिनेमा आनी सेंट झेवियर कॉलेजीन हो हल्लो जाल्लो.
भारतांतल्या दर एका राज्याच्या भाशांनी आणि खाण्या जेवणांनी विविधताय दिसून येता. दर एका राज्यांच्या खाशेल्या पदार्थांची एक खाशेली वळख. आता टेस्ट अटलासान संवसारांतल्या वायट पदार्थांची वळेरी उजवाड आयल्या. संवसारांतल्या सगळ्यांत वायट पदार्थाच्या वळेरेंत भारतांतल्या मिस्सी रोटीचो आस्पाव आसा. मिस्सी रोटी ही भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी जायत्या जाणांची आवड आसा. तशेंच मिस्सी रोटी ही खूब पौष्टिक आसता, ताका लागून ती सुपर फूड मानतात. पूण टेस्ट अटलासान उजवाड आयिल्ल्या वर्ल्ड्स वर्स्ट डिशीजच्या वळेरेंत मिस्सी रोटीचो आस्पाव जाला. मजगतीं संवसारांतल्या सगळ्यांत वायट पदार्थांच्या वळेरी जाहीर जाल्या. तातूंत 100 वायट पदार्थाचो वर्ल्ड्स वर्स्ट फूड आस्पाव आसा. हातूंत मिस्सी रोटीक 56वी सुवात मेळ्ळा. हे वळेरेंत भारतांतलो एकमेव पदार्थ मिस्सी रोटीचो हातूंत आस्पाव जाला. पंजाबांतली पारंपारीक मिस्सी रोटी बेसन, मसालो, भाजीपालो हाचे पासून तयार करतात. टेस्ट अटलासाचे हे वळेरेंत मिस्सी रोटी सयत जेली, ईल्स, फ्रॉग आय सॅलेड अशे वेगवेगळे पदार्थ आस्पावीत आसात. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 4 एप्रिल मेरेन चलतले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक सेगीत 8वे अर्थसंकल्प सादर करतली. परंपरे प्रमाण 31 जानेवारीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बसकेक संबोधित करून अधिवेशनाक सुरवात जातली. उपरांत आर्थीक सर्वेक्षण सादर करतले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 टप्प्यांनी जातले. पहिल्या टप्प्यांत 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी मेरेन वट्ट 9 बसका जातल्यो. हाचे उपरांत संसद स्थगीत करतले, जाका लागून अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचो नियाळ घेवंक मेळटलो. अधिवेशनाचो दुसरो टप्पो 10 मार्च सावन सुरू जातलो. तातूंत वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या अनुदान मागणीचेर चर्चा जातली आनी अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पुराय जातली. 4 एप्रिलाक अधिवेशन सोंपयतले. पुराय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत वट्ट 27 बसका जातल्यो. नीती आयोगान हालींच जाहीर केल्ल्या अहवाला प्रमाण गोंयची आर्थीक भलायकी बरी आसा. आयोगान पयलेच खेपे राज्यांचो आर्थीक स्थिरताय निर्देशांक जाहीर केला. हे क्रमवारीन गोंय 53.6 गुणां सयत 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. पयल्या क्रमांकाचेर ओडिशा आनी दुसरे सुवातेर छत्तीसगड आसा. हो निर्देशांक 2014-15 ते 2022-23 ह्या आर्थीक वर्साच्या महालेखा परीक्षक अहवालाचेर आदारून तयार केला. राज्यांनी केल्लो गुणात्मक खर्च, येणावळ एकठांय करपा खातीर कर प्रणाली, अर्थवेवस्थेचे जबाबदारीन केल्ले वेवस्थापन, रिणाचो निर्देशांक आनी रिणाची स्थिरताय अशा 5 गजालींचेर आदारून ही क्रमवारी तयार केल्या. राज्यांची वैयक्तीक आर्थीक कामगिरी पुराय देशाच्या नदरेन म्हत्वाची आसा. ह्या कारणाक लागून FHIन देशाची अर्थवेवस्थेन केल्ल्या योगदानाचो अभ्यास केला. हातूंत राज्याची लोकसंख्या, वट्ट भौशीक खर्च, येणावळ, आर्थीक स्थिरताय हांचो आस्पाव आसा. आता एक धक्कादायक बातमी. फातोर्डा एका चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याची धोकादायक बातमी उक्ताडार आयला. संबंधित चलयेचेर सामुहीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या. उपरांत 5 दुबावितांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणें घाल्ल्या मानहानीच्या याचिकेचे वयली फुडली सुनावणी आतां 7 मार्चाक जातली. शुक्रारा जाल्ली सुनावणी वेळार दिल्लीचे खासदार संजय सिंग हांच्या वकिलांक रिप्लाय दिवपाक कोर्टा कडेन वेळ मागलो.
भाजपाचे डबल इंजिन सरकार लोकांच्या बऱ्या खातीर वावुरता अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें म्हणलें. फुडल्या 25 वर्सां खातीर उदकाची गरज लक्षांत घेवन उत्तर गोंयांत 625 कोटी खर्च करतले. तशेंच ह्या वर्सा 304 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचेर काम सुरू आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंतान दिली. मुख्यमंत्री सावंतान हेर अधिकाऱ्यां सयत शुक्रारा आमटाणे धरण आनी तिराळी कॅनलाची पळोवणी केली. दर एका विद्यार्थ्यां मदीं राष्ट्रभवनां निर्माण जावपाक गरजेचें आसा. स्वता वांगडाच देशा खातीर जगतलो अशी तयारी दर एका विद्यार्थ्यान दवरपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. वंदे मातरम ह्या गिताक राष्ट्रीय गीत म्हूण मान्यताय मेळ्ळ्यार 75 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान शुक्रारा सकाळी एकाच वेळार सगळ्या शाळांनी वंदे मातरम कार्यावळ जाली. दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलांत आयोजीत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री सावंत हांचे सयत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. पेडण्या पालये वाठारांत भलायकी केंद्रा लागसार बेकायदेशीर मोबायल टावर उबारपाचें काम सुरू आसा. ह्या कामाक लागून खणिल्लो खड्डो हेडपी जनावरां तशेंच लोकां खातीर धोकादायक जाला. तशेंच ह्या कामाक लागून ह्या वाठारांत आशिल्ल्या शौचालयांत वचपाची वाट आडायल्या. ताका लागून हो खड्डो जाता तितले बेगीन पुरोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे विशीं थळावे पंचायतीक कळीत केल्ले मात पंचायतीन हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावो नामदेव तुळसकार सांगता. मोरजे दर्यादेगेर बेरेस्तारा मेरेन 36 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी कितली तांतयां घाली हाची माहिती तेंबाडो मोरजे दर्यादेगेर आशिल्ल्या अभ्यास केंद्रांत उपलब्ध ना. थंय आशिल्ले कर्मचारी हे विशीं माहिती दिनात असो दावो सरपंच पवन मोरजे हांणी केला. कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती अभ्यास केंद्रा कडेन तशेंच नागरिकांक उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. पाट्यार जायते कडेन पार्क करून दवरिल्ल्या बेवारस गाडयांक लागून पार्किंग आडावन उरल्या. फाटली कितलीशींच वर्सां ह्यो गाडयो दुर्लभ खायत पडून आसा. ताचेर कोणाचेंच लक्ष ना. पणजे महानगरपालिकेनूय ह्या गाडयांचेर पुरायेन आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. शुक्रारा मडगांवां आनी फातोर्डेचो बेकायदेशीर 8 दुकानां प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सील केली. आतां मेरेन 36 दुकानां सील करपाचो आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्लो. उरिल्लीं 4 दुकानां येता ते सोमारा सावन सील करपाक सुरू करतले अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
दिल्लीच्या गुन्हा फाट्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून एका अनवळत्या मनशान बाणावलीच्या एका बायलेक 4.5 लाखांची तोपी घाली. दुबावित आरोपीन ह्या बायलेक व्हिडिओ कॉल करून ड्रग्स तस्करीच्या प्रकरणात तिचो आस्पाव आशिल्ल्याचें सांगून तिका भंय दाखोवन तिची फटवणूक केली. दुसरे वटेन उसगांवचे एके बायलेची 75,000 रुपयांक फटवणूक जाल्यार आनी एका प्रकरणात फातोडीच्या दादल्याक 1,15,000ची तोपी घाली. शुक्रारा टोकावयली बेकायदेशीर 4 दुकानां पणजी महानगरपालिकेन मातये परवण केली. कितलेशेच वर्सां सावन बेकायदेशीर रितीन अतिक्रमण करून वेवसाय करताले. निमणे महापालिकेक जाग आयली. फुडल्या किमान 25 वर्सां मेरेन तयारी कालव्याक बोगदाड पडचे नात ताची काळजी घेतली अशी गवाय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. दोडामार्ग वाठारांत तयारी कालव्याची शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचो आढावो घेतल्या उपरांत आमी खंय चुकले हाचे मुल्यांकन करपा खातीर विसप घेतिल्ल्याचे आरजेपीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी सांगले. फाटले 7 म्हयने खंय लोकां वांगडा साबार बसका घेतल्यात म्हूण मनोजान सांगले.